ऑनरेबल सर सदानंद शेठ तानावडे यांनी MP लेट ह्या स्किमीतर्फे इंटरनॅशनल सद्गुरू गुरुकुलम स्कुलाक एक स्कूल बस जी आसा ती स्पॉन्सर केल्ली आसा। त्यांच्या ह्या स्कूल बसीमुळे आमच्या भुरग्यां खातीर जी ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था जी आसा ती अजून सुरळीत जाल्लेली आसा। सो एंटायर इंटरनॅशनल सद्गुरू गुरुकुलमच्या वतीन हांव सरांक धन्यवाद म्हणटा। जय सच्चिदानंद। आयज आमची इंटरनॅशनल गुरुकुल स्कुलाक ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर हांच्या वतीन आम्ही स्कूल बस हँड ओव्हर केला। इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ गुरुकुल हे एक संस्कारित विद्यालय आसा जेतूंतल्यान संस्कारक्षम शिक्षण दिल्ले वता। परमपूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामीच्या आशीर्वादान ती समर्पित जाला आणि त्याचो चडांत चड उपयोग ह्या वाठारांतल्या भुरग्यांक जातलो। धन्यवाद। आज आम्ही MPLEDच्या माध्यमांतल्यान तपोभूमी गुरुकुल जे आसा ताका आमी भुरग्यांक लागून आज बस तांकां पदार्पण केल्ली आसा आणि एक बरें आसा कारण सगळीं भुरगीं जी आसा सराउंडिंग भागांतली एक बऱ्या तरेचें संस्कारीक शिक्षण ह्या शाळे भितर ती घेतात आणि आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की एक बरें कार्य ह्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थी घडोवपाचें हातूंतल्यान जातलें। कारण एक बरें संस्कारीक स्कूल ज्या स्कुला भितर सगळी संस्कृती आमची शिकयतात, वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे आज नवे युग जे आसा नव्या युगाक जे शिक्षण जाय त्या पद्धतीचे डेडिकेटेड शिक्षण या शाळे भितर दितात आणि ताका लागून एक MPLEDच्या माध्यमांतल्यान म्हाका सद्गुरून परमिशन दिले की हांगा एक स्कूल बस दिवपाक तुका हरकत ना आणि एक ती दिवपाक हांव शकलो आणि ताका लागून हांव खरोखरच धन्यवाद मानता। आणि म्हजे बरोबर आमचे एडिशनल कलेक्टर आसात, मामलेदार आसा की ज्यांच्या कलेक्टर येवपाची आशिल्ली आणि एक तरी काम पडलें म्हण ती पावली ना, पण एक बरें कार्य आमी MPLEDच्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान या सद्गुरू फाउंडेशन इंटरनॅशनल स्कूल जे आसा त्या स्कुलाक आमी दिवपाक शकता। थँक्यू। सद्गुरू फाउंडेशनचे इंटरनॅशनल सद्गुरू गुरुकुलम या शाळेक सदानंद शेठ तानावडे आमच्या गोयचे राज्यसभेचे खासदार यांनी एक व्हडली बस 51 सीटर बस जी आसा त्या त्यांनी आपल्या या कारकिर्दीन आमकां ही फर्स्ट बस जी आसा ती डोनेट केल्ली आसा। त्यांचे खूप खूप आभार। आमच्या सगळ्या स्टुडंट्सांक एकदम बरी फॅसिलिटी जी आहा पळय ती दिवन सगळ्या पेरंट्सांचे मन आमच्या खासदारान जिखला आणि त्या खातीर तुमकां एक गोष्ट मुद्दाम सांगूंक सोदता की ज्या सरकाराचे लक्ष जे आसा ते एज्युकेशन सारख्या फिल्डाचेर सिरियसली आसा, तुम्ही ठरवपाचे त्या देशाचे भवितव्य जे आसा ते उज्वल आसा आणि आम्ही पळयता की आयज बऱ्यापैकी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी वगैरे हाडून नरेंद्र मोदीजी असो, आमचे प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री आमच्या गोंयांक लाभले ते असो किंवा आमचे सदानंद शेठ तानावडे असो, या सगळ्यांनी शिक्षण क्षेत्र जे आसा ते व्हडले करपाचे ठरयला। सिरियसली शिक्षण जे आसा ते आपल्या देशाच्या संदर्भातले शिक्षण दिवपाचे ठरयला, त्याबद्दल आम्ही खूप समाधानी आसा। अशेंच शिक्षणा खातीर आणि संस्कारा खातीर तपोभूमी ही कार्यरत आसा आणि तेणे आमकां ही येदी व्हडली बस आमच्या भुरग्यांक दिल्या बद्दल तांकां खूप खूप धन्यवाद आणि अशेंच तेंचो सदा सर्वकाळ या देशा खातीर तांकां सेवा करपाची संधी देवान दिवची अशी अपेक्षा करता। देव बरें करूं।